सगळ्यांक येवकार आमी सध्या आसा जो न्यू जुवारी ब्रिज आसा जो जुवारीचो नवो पूल जो जाता केबल्ड ब्रिज थंयसर आसा आनी एक गजाल तुमचे कडेन हांव हांगासर उलोवपाक आसा ती म्हणटा ती जेन्ना ह्या ब्रिजाचें आयकपाक येयलें जुवारी ब्रिज हो जाता तेन्ना त्या ब्रिजा वांगडा सरकारान अनावन्स केलें की एक व्यू गॅलरी येतली जी टुरिस्टां खातीर तशेंच गोंयकारां खातीर आसतली हे जे हांगासर टावर आसा थंयसर तो व्यू गॅलरी येतली अशें म्हणून लोकांक आयकपाक येयलें आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान तशें सांगलें गेलें की जी व्यू गॅलरी आसा ती ह्या ब्रिजार येवपाची आसा पूण मागीर खंय तरी अशें आयकूंक येयलें की ती व्यू गॅलरी आसा ती जायना फक्त जो ब्रिज आसा तितलोच जाता आनी ती व्यू गॅलरीचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो जायना पूण खंय तरी आयज आमकां अशें आयकूंक येता की जी व्यू गॅलरी ह्या पुलार जावपाची आशिल्ली ती परतून एकदां जावपाची शक्यता आसा आनी ह्याच गजाली खातीर गव्हर्मेंटान टेंडर फ्लोट केला कारण जेन्ना आमी मिनिस्टरां कडेन उलयले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की जी ही व्यू गॅलरी येतली हांगासर ती पुरेपूर PPP मॉडल ह्या मॉडला खाला येतली. डिझायना भितर ती व्ह्यूइंग गॅलरी आसा कन्स्ट्रक्शना भितर ना. हांवें म्हजो स्टेटमेंट जेन्ना मिनिस्टर जाला तेन्नाच केल्लो आनी आतांय सांगता कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे ते व्ह्यूइंग गॅलरी मोडपाक सोदना. इट इज नॉट इन देयर पार्ट. तशें हांव PWD सांगता. हांव सांगता की PWDचें काम देवळाचें पेंटींग करप देवळाचें पेवर घालपाचें तें न्ही. PWDचें काम रस्ते उदक हे बिल्डींग गव्हर्मेंटाची मेंटेन करपाक. सो तेजे खातीर हो सिस्टम तेणी घेतलेलो आसा आनी व्ह्यूइंग गॅलरी एंटायर डिझायनाक भितर घातला पूण व्ह्यूइंग गॅलरी जो PPP बेसीस. पयलीं टेंडर काडलेलो तेजे खूब क्वेरी येयल्यो परतून आमी टेंडर काडला विथ डिफरंट पॅरामिटर्स आनी 24 तारीख ह्या म्हयन्याचे प्रीबीड दवरलेलें आसा. सो कितल्या 20 तारखेक 20 ऑफ दीस मंथ इज ऑफ डिसेंबर प्रीबीड दवरला. वी वील सी कितें जाता पूण व्ह्यूइंग गॅलरी येवपाक जाय. गडकरी साहेबान सांगला की येवपाक जाय. आमकांय दिसता CMाकय दिसता येवपाक जाय पूण गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू स्पेंड दॅट मनी ऑन द व्ह्यूइंग गॅलरी. द कॉस्ट इट सेल्फ इज अराउंड 300 crores. 300 crores, 270 म्हणटा 300 crores. So that cost government cannot bear. So the private partner has to come and spend that money. So we to make it little bit better आमचे टेंडर आमी फ्लोट केला. प्रीबीड 20 तारखेक कितें क्वेरी आसा तें पळोवपाक आमकां पडटलें. सो ती जाता काय ना हे 20 तारखे मागीरूच कळटलें अशें. कितें आसा पळय दोन भाशेचें आसा. आतां आमी फर्स्ट टायम टेंडर केल्लो कोण येवना. आतां सेकंड टायम टेंडर करता आमी पळयता. सपोज येयना ताका गॅप फंडींग म्हणून ते सेंटरा कडेन मागतलो हांव परतून गडकरी साहेबा कडेन एटलिस्ट दॅट वायबिलिटी गॅप फंडींग म्हणटा पळय तोय कॉन्सेप्ट आसा. सो मे बी ताका 300 कोटी दिवपाक शकना. मे बी तांकां आमी 20 कोटी दिवंक शकता 50 कोटी. वायबल गॅप फंडिंगाचो कितलो आसतलो ते प्री बिडन डिस्कस करते जे कन्स्ट्रक्शन करतले ते आमी डिस्कस करून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक पयलीं वर्सां 30 वर्सां आसली आतां आमी कितले 50 वर्सां केले. आतां 50 इयर 50 इयर्स केलां. सो 50 वर्सां म्हाका दिसता व्ह्यूइंग गॅलरी केले ते पयशे भरून जातले लोकांचे. बट स्टील देन हे चालू आसा. सो प्रीबीड 20 तारखेक आसा आमकां कळटलें कितें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.